मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयतात आयची पवित्र पुस्तकांतलीं वाचपां आमकां जण एकल्याक उगडास कोत्ता की जेन्ना आमी देवाची सेवा कोत्ता आमी ताचे मिसांव फुडें व्हरता, ताचें कार्य फुडें व्हरता. आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपले सिसांचे पांय धुल्या उपरांत तांकां उगडास कोत्ता की जाणें म्हाका पाठयला ताचेर तुमची नदर आसूंक जाय आनी तो तुमकां दाखयता ते मार्गार चलोंक जाय. जेजू आपल्या सिसांक पाठयता ही बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक. आनी हेच आमी पळयता पयले वाचपान सावलू आनी ताचे वांगडी वेतात ती बरी खबर परगटूंक. आनी परगट्टा आसतना आपणाक ते परगटना ते सांगून दिता कशे भाशेन जेजू जो तुमी मारून उडयला तो आतां पुनर्जीवन जाला आनी कशे भाशेन जुवांव जो जेजूचे पयलीं आयिल्लो तो हेरांक जेजूशीच व्हरूंक वावुरतालो. हेंच कार्य आमकांय जण एकल्याक देवान दिलोलें आसा. आमचे उतरांनी आपल्या खोर्न्यांनी सगल्यांक जेजूशी ओडून हाडूंक. आमी हांगा दर दिसा मिसाक येता, तशेंच आमी मिडियाचेर लायव्ह स्ट्रिमाचेरूय हे मीस पळयता. तातूंत आमकां दाखोवन दिता की आमकां देवाचो मोग आसा आनी देवाची सेवा करूंक आमी तयार आसा. जरी तर आमी देवाची सेवा करतले म्हटल्यार न्ही फकत आमच्या मागणे वरवीं आमच्या मिसा बलिदाना वरवीं, पूण हेच मिसा बलिदानान आमकां जेजू शिकोवन दिता जे परी आपणें आपलें जिवीत त्याग करून दुसऱ्यांक पेकोणी दिली, दुसऱ्यांक आपलो कान दिवन तांची उतरां आयकून तांकां समजणी दिवन तांकां बरें जिवीत दिलें. हें आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान करूंक जाय. आमकां उदाहरण म्हटल्यार सान फ्रांसीस शावेर आमचे बरोबर आसात. तो हांगा आयलो तेन्ना हेंच ताणें केलें. जेजूची बरी खबर तो दुसऱ्यांक परगटून गेलो म्हटल्यार देवाचें कार्य तेणें मिसांव ताणें फुडें व्हेलें आपल्या उतरांनी आपल्या खोर्न्यांनी जे परी ताणें लोकांची परामोस केली, तांची कुयदाद केली. तर आमकां जण एकल्याक कितें सांगूंक सोदता जेजू आयच्या दिसा की आमी न्हय व्हड व्हडल्यो वस्तू करूंक जाय, ल्हान ल्हान वस्तूंनी ताची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक. खास करून आमच्या खोर्न्यांनी कोण गरीब आसा तांकां पावूंक, जी जाणटी आसा तांकां आदार दिवंक, वो जावं कोणाशी कोणूच ना एकटीच एकसुरी आसा तांच्या बरोबर इल्लोसो वेळ सारून तांचें आयकूंक, तांकां बरी समजणी दिवंक आनी मोग आनी हुस्को दाखोवंक. तो तीच कृपा आमकां जण एकल्याक मिसांत मेळो म्हणून मागुया.